घराघरांनी गणपती बाप्पा पावलो. शुक्रारात 1.5 दिसाचो गणपती वर्साचे वाटेर वचपाचो, मात अंदू पावस जाय तसो पडूंक ना. कुडचडे आनी म्हापश्या कितल्याशाच वाठारांत तळे आनी न्हंयो जाय तश्यो भरिल्ल्यो ना. ताका लागून गणपती विसर्जन करतना त्रास जातले. न्हंयेतलो गाळय काडिल्लो ना. लोक गणपतीचे विसर्जनय सारखे करनात. पोरू पावस पडूनय गणपती विसर्जन केल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा गणेश मुर्त्यो उदकान वयर उफेताना दिसल्यो. अंदूय तशें जातलें म्हूण लोक उलयतात. पोरू गणपती विसर्जना उपरांत ही परिस्थिती आयिल्ली. सगळे गणपती उदकान वयर उफेताना दिसले. अंदू पावस कमी पडिल्ल्यान उदक जाय तशें भरिल्लें ना. म्हापश्या तारीकडेन न्हंयचो गाळ काडिल्लो ना. अंदू परत गणपती विसर्जना वेळार त्रास जातले म्हूण म्हापशेकार उलयतात. म्हापशेचे सर्वसाधारण 10,000 तरी गणपती हांगासर बुडटात दर वर्सा. आदले दिसा गणपती हांगासर आमी बुडयतात आनी दुसरे दिसा कितें जाता, दुसरे दिसा गणपती सगळे आमकां अर्दे अदीक वयर दिसतात. इम्पॉर्टंट म्हणटात ती पायपां काडपाची गरज आसा आनी ती पायपां काडल्या उपरांतूच हायवेचे हांगासर उदीक सारके एकदम फास्ट तेजो प्रभाव जातलो. गाळ काडपाची चड गरज आसा, कित्याक ब्रिजा फातीर ही अशी भानगडी जाल्या. कुडचडेंतल्या काकोडा वाठारांत ह्या न्हंयेन 5 गांवांतले सुमार 200 गणपती पावयतात. लोक गणपती वयरच विसर्जित करतात. दुसऱ्या दिसा गणपती देगेर येतात म्हूण लोक सांगतात. 1.5 कमीत कमी 1.5 सुमार गणपती येतात. 100 ते 180 गणपती आयले की ते सगळ्याक पावपाक मेळना सारखे. लोक कितें करतात, कमी उदक वयल्यावर पातळ वतात. वयल्यावर पावले म्हणटकीर आता दिसाक सकाळी उदक देंवलें, समज पावस थांबलो, उदक देंवलें, अशा दिसा गणपती दिश्टी पडटात. उदका मातसो त्रास जाल्यार कारण उदक बुडयता घेता थोडे दीस पडटात, तकली दीस पडटात उदक आशिल्ल्यान. उदक नाशिल्ल्यान उदक आज फाल्यां अशें उल जायते ते एकी पायतले वतले. कुडचडेच्या खांदीवाडो आनी वस्तवाड्यार तीच गत. खांदीवाड्यार 60 गणपती पावयतात आनी वस्तवाड्यार 50 गणपती पावयतात. मात न्हंयचें उदक जाय तशें भरूंक नाशिल्ल्यान कितें करप तें लोकांक कळना. गेल्ले वर्सा आमचे ते लागीं गणपती विसर्जन केल्ले ते उबिल्ले, पूण त्या वर्सा आमचो मातसो उदकाचो तितलो त्या हेका कंपेर केल्यार आमचो अंदू उदकाचो लेवल भरपूर कमी आसा. ह्या खेपी कमी पावस पडलेले कारण आमकां गणपती विसर्जीत करपाक थोडे त्रास जाता. सिस्टम आसा, गणपती बुडटात पूण नेक्स्ट दिसा परतून सकाळी वयल्यार ओंपतात. पुराय प्रमाणान गणपती आमकां बुडोवपाक पावचे ना. तशेंच 2-3 दिसान गणपती हांगा उक्तले. फुडल्या ह्या 2 दिसां भितर जर पावस चड प्रमाणान पडलो जाल्यार आमकां कांय त्रास जावचे ना लोकांक. बिरेस्तार शुक्रार बरो पावस पडून न्हंयो आनी बांयो भरूं म्हूण सध्या गोंयकार गणपती बाप्पा कडेन मागतात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे आनी दत्तराज नायक. काणकोणा आगोंदा ऑर्कीड फुलांचो प्रकल्प सुरू करून अजय नायक गांवकारान कमर्शियल फलोत्पादनाचें उदाहरण उबें केलां. शेतकी खात्यान ताका हातभार लायलो खरो, पूण लाखांनी खर्चाचे ऑर्कीड प्रकल्पाक हात घालतना ताचे मनात बरीच धाकधूक आशिल्ली. मात आतां ऑर्कीड फुलतात ती पळोवन अजयाक श्रमाचें चीज जालें म्हूण उमेद जाता. हो कमर्शियल प्रकल्प यशस्वी जाल्यार बाकीचेय तातूंतल्यान देख घेतले. ऑर्किडाची ही फुलां पळयात. एखादे बुकेची सोबा वाडटली जाल्यार ऑर्कीड जायच. फुलांचो प्रेसय कमी ना आनी ती फुलोवंक कश्टय तितलेच. काणकोणा आगोंदा हो ऑर्किडाचो पॉली हाऊस प्रकल्प घालपी अजय नायक गांवकार. फुलांचे बागायतीचो प्रकल्प कमर्शियल यशस्वी करतलो म्हूण तो फुडें सरला. 60 लाखांचो हो प्रकल्प. शेतकी खात्यान 50 शेतकारांचे ऑर्कीड प्रकल्प मंजूर केल्ले. तांकां प्रशिक्षणय दिलें. मात फुडें सरपाची कापाजदाद एकल्या अजयानच दाखयली. प्रोत्साहन म्हणल्यार आमचे कृषी मंत्री रमेश तवडकर म्हणपाक लागले तुजी जमीन आसा जाल्यार तुका एक प्रोजेक्ट आहा. म्हाका कांय खबर नासली ऑर्कीड कितें म्हणटा तें. डेली सांगून करून मागीर ट्रेनिंगाक धाडून मागीर आमकां एक कॉन्फिडन्स येयलो. प्रोजेक्ट टोटली लोनाचेर आसा. प्रोजेक्टाचो टोटल कॉस्ट कितलो? प्रोजेक्टाचो टोटल कॉस्ट अरावंड 60 जातलो. 60 लाख. कामाचो व्याप वाडटा तसो प्रकल्पान कांय कामगारांची कामाधंद्याची व्यवस्था जाता. काम करता है, पानी डालता है और इसको सीधा करता है, उसको बंद चालू करता है, मोटर बंद चालू करता है. डिसेंबर म्हणल्यार फुलां सारकी तयार जातली म्हूण ताचो अदमास. नेमको टुरिस्ट सीझन तेंगशेर आसतना ताचे प्रकल्पांतले पयले पीक येतले. आनी मार्केटिंग तशे लोक येता, पूण अजून ठरयला आमी कोणाक टायअप करतले. पण मार्केटिंगाक येता तुमचे कडेन? येता, लोक येता. आमकां दिया म्हणून येता. हय, बेंगलोर सान येयले, वाळपयचे येता, आमकां दी म्हणून. पयलीं टेन्शन जातालें हें घडटा तेन्ना. भरपूर टेन्स दिसतालें कशें जातलें, कितें जातलें. बरें मागीर जेन्ना फुली उरलें तेन्ना उमेद येवंक लागली. अशी वायट असो प्रसंग येयलो ना कांय, पूण टेन्शन जातालें. एक मेन म्हणल्यार उदकाचे प्रॉब्लेम जायत काय कितें जायत अशी भिरांत दिसताली. हे फेवरेबल कंडिशन म्हणटा गोंयाक फक्त एकूच ताका मार्केटिंग पयस पडटलें.
तुम्ही प्रत्यक्षात काम केलें आसा हांगा? हय झाडां बी लायतना हांव आशिल्लें न्हू. आनी कितें दिसता तुमकां आतां फूल येता हें जाता कशें दिसता? बरें दिसता, उमेद. टुरिस्ट आनी दिसपट्टे इव्हेंटांनी गजबजिल्ले गोंयान फुलांक दिसपट्टी मागणी प्रचंड. ते शिवाय देवळां आनी देवा धर्माक लागतात ते फुलांचे स्टॉक भायल्यान येतात ते वेगळे. अजय नायक गांवकाराचो हो ऑर्कीड प्रकल्प कितलेशेच फुलकारांक कमर्शियल देख दिवपाचो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊया एक विराम.